नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां नमस्कार. सगळ्यांक येवकार. आज आमच्या बरोबर अशी गेस्ट आसात, म्हाका दिसता जांचो शिक्षण क्षेत्रातलो अनुभव आणि हाचे मुखार आमच्या शाळांची परिस्थिती किती आसतली दिसता हाजेर उलोवपा खातीर तांच्या की बरो गेस्ट ना ते म्हळ्यार हेडगेवार हायस्कुलाचे हेडमास्तर विलास सतरकर सर. सर, वेलकम टू द शो. नमस्कार. हांव सगळ्यांत नमस्कार. पयली गजाल विचारता ती की आमी मे म्हयने आसात, जुनाक आमची हरशी शिक्षणीक वर्स सुरू जाता आणि अशी परिस्थिती भितर मायाच्या मध्याक आमी 10वीची परीक्षा कशी जातल्यो हाजेर विचार करतात. तुमी केन्नाय चिंतिल्लें अशी परिस्थिती येतली म्हणून? ना, स्वप्नान सुद्धा विचार करून नाशिल्लो असो लॉकडाऊन जावंक शकता आणि अशें कितें जावंक शकता. पूण कितें आसा, परिस्थिती येयल्या तेजेर मात करप हम्म. आणि ते दृश्टीन सगळी तयारी म्हणजे आजच्या पेपराचेर तुमी बातमी वाचल्या जाल्यार हें आसतलें की गोवा मुख्याध्यापक संघटना सुद्दां मागीर ह्या टायमार म्हटलें की ना, सगळ्यांनी जी परिस्थिती आसा ती फेस करपाक सगळ्यांनी फुडें सरपाक जाय. हय. अशे तरेन आमी म्हाका दिसता ती तयारी आमी सगळ्यांनी दवरचीच पडटली, कारण खबर ना अनसर्टिनिटी आसा फुडें कितें जातलें तें. हम्म. आज सर जेन्ना परीक्षा घेवपाचो विशय येता आणि बोर्डाने निर्णय घेतला की परीक्षा घेवपाच्यो, आपले परीन जितले जातात तितले सोशल डिस्टन्सिंगाचे सेफ्टीचे नॉर्म्स पाळून आणि इम्प्लिमेंट करून परीक्षा घेवपाक सगळ्याची तयारी जाल्या. तुमकां कितें दिसता, प्रॅक्टिकल कितले आसात ह्यो गजाली सगळ्यो शाळे भितर आणि त्या तितली सेफ एनवायरमेंटा भितर परीक्षा जावंक शकतात काय कितें? जातल्यो अश्यो दिसता, कारण कशें जालें, आमचो गोवाचे जे सगळे हेडमास्टर आसा तांचो एक ग्रूप आसा हम्म. आणि फाटले एक 2-3 दीस आमी तेजेर चर्चा सुरू केली कशें कितें करुया अशें म्हणून. आणि खुबशे हेडमास्टरांचो म्हणजे मॅक्झिमम हेडमास्टरांचो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स केलो. म्हणजे सगळ्यांक कशें दिसतालें की आत्तां एक भुरगे एक प्रेशराचेर आसा, कसो कितले दीस जाले अभ्यास करता. म्हणजे सादारण हे 10वीक जे पावल्ले आसा भुरगे, हय. ते गेल्या वर्सा सादारण मार्चांच्यान तेंची कोचिंग हें तें क्रॅश कोर्स सुरू जाल्लें आसा. आणि मागीर तांकां रिलीव करपा खातीर एग्जाम आनी मागीर हेडमास्टरांनी सगळ्यांनी तयारी दवरली की आमचे परीन जितलो हेल्प करपाक मेळटा तितलो आमी करतले म्हणून. हम्म. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता हें जातलें, कित्याक आमी आतां जितलें डिसेंट्रलायज गोवा बोर्डान केलां पळय, म्हणजे आमी जी सजेशनां केलीं की गांवांतल्या भुरग्यांक भायर येवचें पडचें न्ही, शहरान येवचें पडचें न्ही, आणि मागीर तांकां आपल्याच भुरग्यांक म्हणजे जे मोठी स्कुलां आसा ते आपल्या स्कुलान आसचें, तें सगळें आतां गोवा बोर्डान एक्सेप्ट केल्या कारणान एक तो भुरग्यांचो नवीन सेंटराचेर आसा, नवीन स्कुलान वचपाचो फियर आसता पळय, तो फियर फॅक्टर कमी जालो आतां. हम्म. कळ्ळें? पण एक सर गजाल कितें आहा की परीक्षा म्हणटकीर इट इज मोर ऑफ अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट. म्हळ्यार सोशल डिस्टन्सिंगाच्या बाबतींत एका क्लासी भितर 12च भुरग्यां, ह्यो गजाली नेम आमी बऱ्याच प्रमाणात पाळपाक शकतात जर सारकें प्लॅनिंग केलें जाल्यार. पूण आतां एकाडेमीक इयर जे आसा आमचें तें एका म्हयन्याचेर येवन रावलां, एडमिशनाय सुरू जातलीं. तुमी नवे एकाडेमीक वर्सा कडेन शिक्षणीक वर्सा कडेन कशें पळयतात? तेजो एक मातशीशी अनसर्टिनिटी आसात, म्हणजे हम्म. केन्ना सुरू जातलें. एक बाबतीन कशें जालां की गोवा एससीईआरटी आसा, एज्युकेशन डायरेक्टर आसा आणि समग्र शिक्षा अभियान आसा, हांच्या प्रयत्नांतल्यान आतां एक ऑनलायन ट्रेनिंग सगळ्या शिक्षकांक सुरू जाल्ली आसा. हम्म. म्हणजे जर वर्स परिस्थिती तशी येयलीच, हम्म. म्हणजे आमी अजून पर्यंत कशें दिसतालें की आमकां की सामकें हाय-फाय स्कुलां आसत, सीबीएसई आसत किंवा अमेरिका किंवा अशे मोठे डेव्हलप्ड कंट्रीनी अशें जावंक शकता म्हणून घरा कडेन बसून अभ्यास करप. हय. आणि तशे दृश्टीन गोंयच्या भुरग्यांक तरी तयार करप अशें एक हें ट्रेनिंग आत्तां सुरू जाल्लें आसा. आणि तें ट्रेनिंग खूब बरें वयता. म्हणजे हांव एक आजच्या सकाळच्या एका मिटिंगेन आशिल्लो. जें एन्थुजियाझम आमच्या टिचर्सांनी दिसलें म्हाका तें खूब बरें दिसलें. म्हणजे टिचर्सूय आत्तां नवीन चॅलेंजीस फेस करपाक तयारी दवरल्या. हें हम्म. म्हाका एक पॉझिटिव्ह हें तितून दिसलो. हम्म. तितून हें आसात, कशें आसा की गोंयच्या एकूण टोपोग्राफी जर पयली आसत जाल्यार 100% सक्सेस जावपाक खुबशे प्रयत्न करचे पडटा. कशें आसा की कांय गांवांनी, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आतां फाटले 45 दीस जेन्ना लॉकडावन टोटल आशिल्लो तेन्ना हांव म्हाज्या घरा आशिल्लो केरीन. हम्म. आणि मागीर म्हाका जुगाड करचो पडटालो. म्हणजे म्हाका रेंज जाय आसत जाल्यार मागीर 2 मिसेजीचो मोबायल हांव खंय तरी बांदून दवरचो पडटालो. म्हणजे थंयच्यान मागीर म्हाका रेंज येतालो आणि मागीर हय. हांव म्हाजें ऑनलायन मिटींग कितें करूं शकतालो. म्हणजे म्हाका बरोबर. घरान बसून जर ऑनलायन मिटींग करप हें शक्य नाशिल्लें, नाजाल्यार म्हाका रस्त्यार येवचो पडटालो. म्हणजे म्हाज्या घराकडल्यान हांव ज्या जाग्यार गाडी पार्क करता थंय. ही थंय. परिस्थिती गोंयांत बऱ्याच ठिकाणचेर आसा. हय. हेजो म्हणजे हें सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे जवळ म्हणजे आमच्या गव्हर्नमेंटाचे ऑफिशियल्स आसत किंवा आमच्या सरकाराकूय ही परिस्थिती खबर आसा. पूण तेजेर मात करची पडटली. कशें म्हणल्यार उदाहरण म्हणल्यार जुगाड जो करपा आसा ताचे गोंयकार एक्सपर्ट आसा. म्हणजे तुमी गांवांत जर खंयच्या घरान गेला आसत जाल्यार चडशा घरांनी असो एक खंय तरी मोबायल बांदलेलो दिसता. तो कित्याक सामकें. आसता जाल्यार त्या जाग्यार रेंज येता. म्हणजे लोकांनी आपलो मोबायल घेतल्या बरोबर आपल्या मोबायलार आपल्या घराच्या आजूबाजूक खंय रेंज मेळटा हें सोदून काडलेलें आसता. सो हय. अशी मातशी अडचण आसा. म्हणजे अडचण ना अशें ना, सामकें स्मुथली चलतलें अशें जावचें ना, थोडें डिफिकल्ट आसा. पण तुमी जेन्ना नवीन एकाडेमीक इयरा कडेन पळयतात तुमकां दिसता डेफिनेटली की जुना भितर शिक्षणीक वर्स दर वर्सा भशेन सुरू जावप कठीण म्हणून?
कठीण आसा, सामकें कठीण आसा. कारण आत्तां 17 तारखेचे जे म्हणजे आज रातचे माननीय पंतप्रधानाची हें आसा, लोकांक संबोधन हें आसा. पूण ताचे नंतर आत्तां जो अंदाज येता तितून इतले बेगीन सगळो टोटल लॉकडावन ओपन जातलो कशें दिसना. हम्म. आनी तो तसो रिस्की आसा. हय. कारण आमच्या आजूबाजूक म्हणजे आमी जर कर्नाटकाक पयलें आनी वयच्यान सावंतवाडीक पयलें जाल्यार जे तरेन केसीस आसा जाल्यार तशें फूल फ्लेज ओपन करप स्कुलां हें तशें कठीण दिसता. हम्म. पण चॅलेंजीस कितें आतां जर आमी ऑनलायन म्हणप सोंपें बट तुमी म्हणटा तशें प्रॅक्टिकली ऑन ग्रावंड तो जो फिजिकल इंटरॅक्शनाचो जो एक प्रभाव आसता शिक्षक आनी विद्यार्थ्यां मदलो तो प्रभाव ह्या ऑनलायना भितर येवपाक शकता काय कितें? तुमी इतलीं वर्सां शिक्षक म्हणून काम करतात. कसोच येवंक शकना. कारण आमी आतां कशें आसा, आतां आमी आतां 9वेच्यान 10वेक जे भुरगे गेल्या तांकां आमी सुरू केल्लें. पूण तो ट्रॅक दवरप जो आसा पळय, हम्म. रेग्युलर ट्रॅक तसो जायना तो. म्हणजे जो पर्सनल टच जो आसा पळय तो जायत पडटा. सो एनसीईआरटीन एक अल्टरनेट कॅलेंडर्स आत्तां तयार केल्लीं आसा तेंची. हम्म. तितून दुसरो आनीक कशें आसा, आमकां जी आतां अल्टरनेट आमकां जी ट्रेनिंग जाल्ली आतां म्हणजे फाल्यांच्यान जी बाकी सगळे टिचर्सांक सुरू जातली, तितून आमी अशे 2-3 प्रकारचे प्लॅन तयार केल्या. हम्म. एक प्लॅन कसो, की जर आमकां फाल्यां अशी जाली परिस्थिती की थोडेशे आतां ग्रीन झोन आमचे कंटिन्यू ग्रीन झोनांत आमी उरले जाल्यार एक अशी परिस्थिती की थोडे भुरग्यांक डेली आपोवपाक परमिशन मेळटलें. हम्म. म्हणजे अर्देच भुरग्यांक आपया किंवा 1/3 भुरग्यांक आपया अशें जर केलें आसत जाल्यार प्लॅन ए आमी एक रेडी करून दवरला. म्हणजे ते ओके. करपाक शिकयता आतां टिचरांक. ओके. आनी प्लॅन बी कसो टोटल लॉकडावन आसलो. आतां 1 जून भर टोटल लॉकडावन जालें ताका काय अल्टरनेट प्लॅन कितें शकता. हम्म. सो म्हाका दिसता ऑल इंडिया लेवलचेर एनसीईआरटीन जशें प्रिपरेशन केलां तशें स्टेट लेवलचेरूय हें प्रिपरेशन सुरू जाल्लें आसा. हम्म. आणि सगळ्यांचो तेका पॉझिटिव्ह हे आसा. म्हणजे प्रिपरेशनाक ना आतां आमी कितें शिकप रे, आतां सुटयेनूय आमकां हें शिकोवंक लायतले. थोडे आमचे कडेन खूब वयस्कर हें आसा, तेंच्या खूब टेक्नॉलॉजी हें ना ते बी ना. पूण तरी ते सुद्दां तयारी दवरली, त्या टिचरांनी सुद्दां तयारी दवरली की आमी शिकता म्हणून. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कशें हांवें ट्रेनिंग जाल्या बरोबर एक टिचरांक सांगलें की चला आमी आज ऑनलायन मिटींग घेवया म्हणून. हम्म. आणि मागीर कांय गजाली तेन्ना शिकयल्यो. तेन्ना म्हाका एक 2-3 टिचरांनी सर हे एवढं इतलें इझी आसता काय म्हणून. म्हणजे आमी अशें हय. गृहीत धरलेलें की हें ऑनलायन मिटींग म्हणजे खूब कठीण आसतलें आनी कितें आसतलें. सो अशा प्रकारचो जो पॉझिटिव्ह हें येवपाक लागलो पळय, म्हणजे जे खूब जुने म्हणजे आमचे पेक्षा सिनियर टिचरांचो हय. तें बरें दिसलें म्हाका आयकपाक. पण सर मेन जो चॅलेंजीस कितें दिसतात समजा फाल्यां असो जर मॉडेल आयलो की सिलेक्टेड भुरग्यांकच आपोवपाक शकतात आनी उरिल्ल्या भुरग्यांक तोच क्लास ऑनलायन अटेंड करचो पडटा अशी जर हय. तशें आसलें जाल्यार कशें आसचें पडटलें की आज जर एका क्लासीचे 1/3 भुरगे येयले हम्म. जाल्यार मागीर दुसरे दिसा 1/3 आनी तिसरे दिसा 1/3 अशें करचें. म्हणजे टिचराक तेच सिलेबस शिकयचें पडटलें 3 फावटी शिकोवचो आनी पडटलो. 3 फावटी शिकयचो पडटलो. अशें एक म्हाजो हें और आहा. म्हणजे तुमी म्हणटात की हांवें सगळ्याक ऑनलायन करचें पडटलें. हय ना म्हणजे एक दीस तरी नाल्यार कशें जाता टच जर आमचो भुरग्यां कडेन उरलो नासत. हय. हांव तुका ओदरोचें म्हटलें म्हणजे आमी जे 9थाच्यान 10थाक भुरग्यांक जे केलें ताचो आमकां ट्रॅकिंग तसो मेळना. इतलो आमी जरी ऑनलायन आमी वेगवेगळ्यो मेथडी वापरल्यो. हांवें आतां टिचरांक तें बरेंच शिकयलें. म्हणजे पॅडलेट म्हणून आसा, मेंटीमीटर आसा, जेचेर आमी सर्वे करूंक शकता, सर्वे घेवंक शकता. पूण तेचें हें जायना. आनी एक सांगता तुका म्हणजे आमी कशें आनीक प्रयोग कसो केल्लो की 9th जेन्ना मार्चान हें जालें पळय हय. लॉकडावन जालें तेन्ना आमच्यो त्यो 9थाच्यो एग्जामी उरल्यो न्ही. आमी एक प्रयोग करुया म्हणल्यार 9थाक ऑनलायन एग्जाम दिली सगळ्यांक. ओके. कळ्ळें न्ही. पूण तेन्ना मागीर म्हाका टिचरांचो जो फीडबॅक मेळ्ळो. म्हणजे कांय भुरगे कशे आसता, कांय भुरगे आमचे पेक्षा 4 पावलां फुडें आसता. टॅक्नॉलॉजीच्या बाबतींत. टेक्नॉलॉजीच्या बाबतींत कळ्ळें न्ही. पूण ते आमकां कशें आसा की आमकां मागीर ताचो फीडबॅक मेळ्ळो न्हू पळय हय. तो ते खूब आनी माल प्रॅक्टीस केल्यो. म्हणजे त्याचो चेक जो आसा पळय माल प्रॅक्टीस जावपाक जायना म्हणून तो उरपा खातीर पेरंटांचें ना निमाणें कशें एक शिक्षण आनी विद्यार्थ्यां मदलें जें नातें आसा तें जें एक खरी क्लासरुमा भितर तयार जाता तें व्हर्च्युअल क्लासरुमा भितर तयार जावप सामकें कठीण. शक्यच ना. दॅट आय एग्री. म्हणजे आतां आमकां जो पर्सनल टचांतल्यान आमी भुरग्यांक शिकोवंक शकता, जे गजाली भुरग्यांक सांगूंक शकतात त्यो ह्या हितूंतल्यान शक्यच ना. म्हणजे ऑनलायन हितूंतल्यान. पूण कशें आसा समथींग इज बेटर दॅन नथींग. सामकें. म्हणून तें करचें पडलें. हय. नाजाल्यार कशें आसा आमी जर घरा कडेन भुरग्यांक बेकारूच दवरलें म्हणजे हांवें तुमकां सांगता न्ही वजळ तशें 9थाक सुरू केलें. पूण आमी आतां नर्सरी पासून करेक्ट. 10वी पर्यंत सगळ्या क्लासीचे क्लास वायज ग्रुप तयार केले. WhatsApp ग्रुप. आनी एवरी डे टिचर कितें दिता म्हणजे कोण टिचर चित्र काडपाक दितलो, कोण सांगतलो की सद्दां आज सकाळीं व्यायाम केलो काय ना, सांजची प्रार्थना म्हटली काय ना. म्हणजे ह्यो सुद्दां मागीर घरा कडेन रांदपाक मदत केली जाल्यार तेजे फोटो काडून धाडप. आज म्हाजे कडेन आतां 30 ग्रुप आसा आमचे 30 क्लासीचे. जाल्यार म्हाका सद्दां रातचो बसचो पडटा ते WhatsApp डिलीट करीत. कित्याक भुरग्यांचे इतले फोटो इतले वेगवेगळे प्रकार आसा न्ही. पूण एके दृश्टीन कशें आसा की भुरगो कसो आसा न्ही टिचर सांगता तें आयकता.
हय आयच्यान अजून मेरेन ही स्थिती आसा गोंयांत हय. आनी म्हाका दिसता देशांत बरेच मोठ्या प्रमाणात आवय बापूय सांगता आयकनात त्यांच्यापेक्षा टिचरांची चड आयकता सामकें. आनी त्या खातीर तेजो आमी हें करून आमी हय. भुरग्यांक अशें काम आनी म्हाका खूब बरें दिसता म्हणजे तूं जर म्हाजो व्हॉट्सएप हें पळयत न्ही सकाळी फुडें एक्सरसायज करतना कितलेशेच भुरग्यांचे व्हिडिओ येता सांजचे प्रार्थना म्हणटनाचे व्हिडिओ येता बारीक बारीक क्लिप्स आमी चड घालनाका म्हणलें तेंकां हय मागीर 9थाचे भुरगे मी आतां कितें करता विकली आपूण अभ्यास करता तेजो ट्रॅक दवरता बरोवन ओके. आनी तो विकली रिपोर्ट म्हणून टिचरांक धाडटा सो ह्यो गजाली जाता पूण तुवें वदळ म्हटला तशें कशें की हें कितलेंय जालें जाल्यार जो पर्यंत आमचो पर्सनल टच भुरग्यां कडेन येना तो पर्यंत आनी तुमी म्हणटा ती आनी एक गजाल खरी की ह्यो गजाली आमकां 1 म्हयन्या खातीर किंवा 1.5 म्हयन्या खातीर करपाक खूब आवडटल्यो एक वेगळेपण दिसतलें वेन दीस बिकम्स अ परमनंट वे ऑफ लायफ म्हाका दिसता हातूंतली चॅलेंजीस ज्यो आसात त्यो कितल्याशाच पटीन वाडटल्यो 1-1.5 म्हयन्या खातीर हें बरें दिसता पूण जेन्ना हें सदांच करचें पडटलें आनी सदांची एक जी पेस ऑफ लायफ आमची चेंज जावपाक लागतली एटिट्यूड चेंज जावपाक लागतलो म्हाका दिसता तेन्ना हातूंतली चॅलेंजीसूय आमकां चड तांची जाणीव जावपाक लागतली ना म्हणून म्हाका दिसता की तेन्ना आमकां तो जो ऑप्शन आसा म्हणजे हांव वदळचें म्हटलें की 1/3 तरी भुरग्यांक हाडचें पडटलें स्कुलान म्हणजे आठवड्यांतल्यान एकदां दोनदां तरी भुरग्यांक प्रत्यक्ष टिचरां वांगडा हें करप आनी हय फुडल्या 2 दिसाचें काम भुरग्यांक दिवप ऑनलायन करपाक अशें जर करेक्ट केलें आसत जाल्यार शक्य आसा टोटल भुरगे येयलेच ना स्कुलान म्हणजे मोठे मोठे फॅक्टरी हितूनय जाता ते कॉर्पोरेट हितून जाता की वर्क फ्रॉम होम हय वर्क फ्रॉम होम आनी स्टडी फ्रॉम होम हें एकदम वेगळें आसा हय त्या खातीर तें भुरग्यांनी ना ते सगळें तुमी तशें वेगळें आहा म्हणटात पण वर्क फ्रॉम होम करतना स्टाफाक कंट्रोल करपाक जायना स्टडी फ्रॉम होम करतना भुरग्यांक कितें कंट्रोल करतले आमी म्हाका दिसता हो प्रश्न उरतलो सो लास्ट प्रश्न म्हजो एकच सरकाराक जर एक सजेशन दिवपाचें जालें आज कारण आज दिसता आमचो एकूण समाजच ही चॅलेंज फेस करता की जुनाक कितें भुरग्यांक स्कुलाक धाडपाचें कांय ना जर धाडपाचें ना जाल्यार कितें जर धाडलें जाल्यार सेफ्टीचें कितें अशी परिस्थिती भितर सरकाराक एक सजेशन कितें तुमचें ना आत्तां एक कशी बरी गजाल दिसली म्हाका की जी गोवा बोर्डान केल्या हय की हे सगळें आतां 10वेचे एग्जामीच्या दृश्टींची जी डिसिजन मेकींग आशिल्ली पळय हय तेतून तेणी स्टेक होल्डर्सान कॉन्फिडन्सान घेतले वेरेज आमचें एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा पळय हय तें स्टेक होल्डर्सान कॉन्फिडन्सान घेना जर म्हाका ताका दिसता की गव्हर्मेंटान जर कितें करचें आसा जाल्यार कांय डिसिजनां घेतना एज्युकेशन फिल्डांतले जे स्टेक होल्डर्स आसा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गोवा हेडमास्टर एसोसिएशन इज वन ऑफ द म्हळ्यार जांकां एक्चुअली इन्स्टिट्यूशन्स चलोवची पडटात चलोवची पडटा आनी हय आनी हेडमास्टरांचें एक म्हाका बरें दिसलें कशें की दे आर सपोर्टींग ऑल गूड थिंग्स म्हणजे तांणी कितें गरजेच्या विरोध करपा जाय म्हणून केलो अशें करूं ना जाल्यार त्या खातीर अशा लोकांक तेंच्या संघटनाक तेंच्या कांय मॅनेजमेंट संघटना हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन जर केलें आसत जाल्यार त्यो गजाली खूब बऱ्यो चड जातल्यो बरे तरेन जाता चड बरे तरेन आनी जाता जावचें कारण कशें आसा हितून फक्त सरकाराचेंच हें आसा अशें ना हें सगळ्यांनी मेळोन करपाचें आसा बरोबर जाल्यार तें कितें जाल्यारूच जातलें जाल्यारूच जातलें हांगा प्रोज कॉन्सिक्वेन्सीस समाज फेस करतलो ताका समाजान एकत्र रावन पुराय समाजान स्वताचो वांटो उचलचो पडटलो जाल्यारच हें जातलें बरोबर आनी तें उखलतलो आसत जाल्यार मागीर सरकारान अशा प्रकारचे डिसिजन घेतना अशें जर कांय स्टेक होल्डर्सान कॉन्फिडन्सान घेवन डिसिजन घेतलें जाल्यारच तें शक्य जातलें जाल्यार जाता म्हणजे फक्त एक्झाम्पल म्हणून सांगता आतां ऑनलायन ट्रेनींग आसा पळय हेचे फक्त एक हें मेल आतां फाल्यां ट्रेनींग सुरू न्ही आज येयलें काल येयलें अशा प्रकारचें आसता पळय तशें न जाता थोडीशी एडवान्स ह्या हेडमास्टर प्लॅनिंग जाय प्लॅनिंग करपाक म्हणजे टायम कमी आसलो जाल्यार सुद्दां वर फुटींगेचेर करुया काय हरकत ना आमी तयार आसा हय पूण ताचें मातशें प्रॉपर नियोजन जावचें येस 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 आनी तितून आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवचें म्हणजे हांव म्हणटा ना जे लोक संस्था चलयतात तांकां चलयता तांकांच कॉन्फिडन्सान घेवन ह्यो गजाली करुया आनी एक म्हाका दिसता की थोडेसो समाजानूय हें करचो पडटलो कसो जो हांव मुद्दो सांगलो ऑनलायन जर हें म्हटलें आसत करचें पडलें अशें धरया 1 जून म्हयनो करचें पडलें जाल्यार अशें एक हें आसा की आत्ताची परिस्थिती गोंयान 100% लोकांच्या घरान बरोबर ब्रॉडबँड हय आमकां जाय ते इक्विपमेंट्स म्हणजे कितें मोबायल आसतलो एंड्रॉयड फोन आसतलो अशें आसचें ना तेच्या टायमार समाजांतल्या कांय लोकांनी कारण आतां कशें आसा आतां बरेच लोकांनी घरांनी नवीन मोबायल घेता की जुनो मोबायल पडलेलो आसता अशा प्रकारचे जर पंचायत लेवलचेर हेडमास्टरांक तेणी संपर्क करून ते मोबायल ते अशा गरीब भुरग्यां कडेन दिवन बाबा तुमी 1 म्हयनो बरें ऑनलायन क्लास करा अशें जें कितें करपा जाय पळय तें करचें पडटलें सगळ्यांचें योगदान आसचेंच पडटलें नाल्यार तें जावचें ना पडटलें सर थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस म्हाका दिसता व्हॅल्युएबल इनपुट्स
आनीक जे तुमी म्हणटा तशें म्हजोय प्रयत्न एकच आसा की जे एक्चुअली फिल्डार काम करतात आनी जांकां संस्था चलोवची पडटात तांचे कडेन उलोवपाचें आनी तातूंतल्यानूच सोल्युशन्स येतलीं. ब्युरोक्रेसीच्या लेवलाचेर ऑफिसांत बसून सोल्युशन्स येवची ना. म्हाका दिसता हाजी जाणीव प्रत्येकान दवरपाची गरज आसा. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.